Hello students, in this video we are going to learn the summary of the lesson, and the lesson name is The Enemy and the writer is Pearl Buck. Okay, for class 12th. So या स्टोरीन कोण कोण इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स आसात ते पयली आमी लर्न करतले. ओके, आणि ही जी स्टोरी आसा ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर टायमार आसतली. ओके, सो ही स्टोरी जी आसा ती बिटवीन वॉर चलता बिटवीन अमेरिका एंड द जपान. आता हितून मेन जो कॅरेक्टर आसा डॉक्टर सदा होके, देन हाना डॉक्टर सदावची वाईफ, देन नेक्स्ट द अमेरिकन सोल्जर, जनरल मिलिटरी ऑफिसर एंड अ मेड. मेड ही डॉक्टर सदावाच्या घरान काम करता. सो डॉक्टर सदा होकी ह्यो इन बाय प्रोफेशन एक स्किल्ड जपानीज सर्जन आसलो, आनी ड्युरिंग द वॉर टायम जेन्ना जे ऑफिसर्स आसले ऑर वी कॅन से अ सोल्जर, त्या टायमार तांकां सपोज जर ट्रिटमेंट जाय पडटा त्या टायमार डॉक्टर सदा होकी जो आसलो तांकां थंयसर ट्रिटमेंट दितालो. ओके, सो हांगासर स्टोरी जी स्टार्ट जाता. सो द स्टोरी revolves around Dr. Sada Hoki, a Japanese surgeon living in Japan during World War II. Okay, so his story starts जाता during the World War II between Japanese and America. One day he finds an injured American prisoner of war washed ashore near his home. So एक दीस अशें जाता की सी शोर नियर बाय तेजें घर आसलें तें सी शोर म्हणजे समुद्राच्या सायडीकूच सीच्या सायडीकूच घर आसलें तेजें. सो ताका एक बॉडी फ्लो जावन सी शोराचेर पडलेली दिसली ताका. सो हांगासर तेणी नेक्स्ट स्टेप कितें केलो, सो थंयसर गेलो आनी तेणी तें चॅक केलो की कोण आसा म्हणून. पळयता जाल्यार कोण आसलो, एक अमेरिकन प्रिजनर, म्हणजे एक तो अमेरिकन सोल्जर जो फायट करतालो अगेन्स्ट जॅपनीज. नेक्स्ट, डिस्पायट द रिस्क टू हिमसेल्फ एंड हिज फॅमिली, डॉक्टर सदाव डिसायड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर. सो रिस्कूय आसली कित्याक डॉक्टर सदाव जो आसलो तो जॅपनीज आसलो, आनी सपोज जर तो अमेरिकन सोल्जराक हेल्प करता जाल्यार अमेरिकनूच सोल्जर येवन कोणूय कितें करूंक शकतालो. तांकां थ्रेटन आसलो, भंय आसलो की आमकां येवन हेल्प करता म्हणून अदर कंट्रीच्या. सो तेंचो तो एनिमी आसलो. ओके, सो तो जर हेल्प केली जाल्यार ताकाय रिस्क आसली. सो तो रिस्का खातीर तो भियातालो. तरी सुद्दां तेणी कितें डिसिजन घेतलें. पयली एज अ ह्युमॅनिटी दाखयली तेणी, आमी जी माणुसकी म्हणटा. सो एक हेल्प करपाचो नेचर आसलो तेजो. सो तेणी पयली ताका घरा कडेन घेवन येयलो विथ द हेल्प ऑफ वायफ. सो इन पिक्चर यू कॅन सी, सो एक मनीस पडलेलो आसा आनी डॉक्टर सदाव आनी तिची बायल जी आसा ती ताका हेल्प करता. ओके, देन नेक्स्ट तो ताका घरा घेवन येता. देन सी हियर, ही ट्रीट्स द सोल्जर वाउंड सिक्रेटली. सो तुम्ही जशें पिक्चरान पळोवंक शकता की ताका एक बुलेट लागलेली आसता. ओके, बिलो द नेक हियर. सो तुम्ही पळोवंक शकता. सो तो ती फर्स्ट बुलेट तेजी रिमूव करता, आनी हे सगळें करतना तेजी बायल फर्स्ट थिंक करता की खरीच हाका हेल्प करपाक जाय काय नाका. मागीर डिसायड करता की आपूण तिका आपल्या हजबंडाक हेल्प करतली म्हणून. सो he treats the soldier wound secretly, hiding him from the Japanese authorities. Dr. Sada faces moral conflict between his duty to his country and his professional ethics as a doctor. So हांगासर तो सदांच कन्फ्यूज जातालो आपूण खरोच हेल्प करूंक काय नाका, कित्याक तो एज अ जॅपनीज आनी आपल्या सोल्जरांक तो हेल्प करचो सोडून सद्या तो अमेरिकन सोल्जर जो ताका थंयसर इंजर्ड मेळ्ळो ताका हेल्प करतालो. सो तो डिसायड करतालो आपूण खरोच हाका हेल्प करूंक काय नाका, नाजाल्यार ताका दिसतालें की आपूण खरेंच आपल्या कंट्रीच्या अगेन्स्ट वयता अशें दिसतालें ताका. सो हीज वायफ हॅना सपोर्ट हीज डिसिजन टू सेव द सोल्जर. सो तेणी डॉक्टर सदावान लास्टाक डिसिजन घेतलेलेंच की आपूण ताका कितें करतलो, जाता तितलो ट्राय करून सेव करतलो. सो ह्या डिसिजनाक तेजे मिसीस जी आसली, वायफ आसली हानान, ते सपोर्ट केले ताका. आनी सो आफ्टर 7 days ट्रिटमेंट करून, सो जेन्ना ताका दिसतलें की बाबा हो सारको जावपाक येयलो, सो ताका मनान भंयूय आसलो. सेम वे जे मेड्स आसले ते गेल्यात पळय, सो तांकांय भंय आसलो ह्यो जर अमेरिकन सोल्जर सारको जालो आनी आमकां मारले जाल्यार आमी फुडें कितें करतली. ओके, सो
तांकां तो भंय आसलो म्हणून तेंच्यांनी ते घर सोडून गेले. सेम डॉक्टर सदावाकूय भंय आसलो. थंयसर जो रिकवर जातालो जो अमेरिकन सोल्जर तो थिंक करतालो की आपूण सारको जालो काय एकदां हांगासून भायर सरतलो आनी मागीर आपूण प्लेस सर्च करून करून आपूण आपल्या कंट्रीन पावतलो अशें तो थिंक करतालो. पण ताका एक भंयूय आसलो कोणाक अमेरिकन सोल्जराक की आपणाक सपोज जर कोणी मेळ्ळो आनी सपोज आपली आयडेंटिटी वळखली जाल्यार आपणाक त्याच टायमार मारूंक आसा. सो ताका दिसतालें आपूण डॉक्टर सदावागेर सेफ आसा म्हणून. आनी ताका डॉक्टर सदाव तिची बायल जी आसली वायफ जी आसली डॉक्टर सदावाची तेंचो बिहेवियर नेचर जो आसलो तो आवडलो. सो ताका खबर आसली की आपणाक ह्या घरान कोणाचो भंय ना. पण डॉक्टर सदाव थिंक करतालो की सपोज ह्यो सारको जावन आमकांच मारले जाल्यार कितें करूंक. सो तांणी रिस्क घेवन जो जनरल आसलो मिलिटरी ऑफिसर तेजो नोन टू हीम बिकॉज तो थंयसर मिलिटरी जे आसले आर्मीज जे लोक आसले पळय तांकां हेल्प करतालो तो. ओके म्हणजे एज अ सर्व करतालो. सो तेजो वळखीचे आसल्या कारणान तो जनरल ऑफिसराक मेळ्ळो आनी तांकां सांगलें की अशें असो इन्सिडंट जाला, आपणाक अमेरिकन सोल्जर एकलो वाउंडेड मेळ्ळो. सो आपूण ताका सारको गेला. सो जनरल ऑफिसर आयकता आनी ताका सांगता कांय टेन्शन घेवं नाका, आपूण असेसीन सेंड करता. असेसीन्स म्हणजे ग्रूप ऑफ पीपल जे पयशे घेवन दुसऱ्यांक मारूंक शकता म्हणजे किल करूंक शकता. सो हाका असेसीन म्हणून वर्ड यूज केला. ओके सो अशे 4-5 मनीस आपूण तुज्या घरा कडेन धाडटा. ते आपलें काम करतले, फक्त तूं इवनिंग टायम दार ओपन दवर रातचो. ओके सो तो 3 to 4 days वाट पळयता जाल्यार जनरल ऑफिसर जो आसता तो तेणी जे असेसीन्स आसले तांकां कोणाक सांगूंकूय ना आनी धाडूंकूय ना. कित्याक तो विसारता. एक तो जनरल ऑफिसर आसता तो सीक पडटा आनी आपल्या कामानूय बिजी उरता. सो तो ते जो अमेरिकन सोल्जर जो वाउंडेड आहा तेज्या बद्दल विसारता. सो तो धाडीत ना. डॉक्टर सदाव 3 दीस वाट पळयता आनी मागीर थिंक करता की हेका आतां चड दीस दवरपाक घरान दवरपाक आपणाकूय रिस्क आसा. सो तो कितें करता, ताका धाडपाचें ट्राय करता म्हणजे एक बोट अरेंज करता. सो हियर यू कॅन सी इन द लास्ट इमेज इवेंच्युअली डॉक्टर सदाव प्लॅन्स टू हेल्प द सोल्जर एस्केप टू सेफ्टी. सो डिसायड करता की हेका आमी हांगासून धाडपाचो बाय थ्रू बोट. सो द स्टोरी एंड विथ द सोल्जर बीइंग सेंड अवे. सो स्टोरी एंड जाता कशी, सो ते सोल्जर आसता तेज्या बोटीन तो 4 to 5 डेजा खातीर कितें ताका फूड लागतलें तें सगळें भितून बोटीन अरेंजमेंट करून ताका बसून सेंड करता. आनी डॉक्टर सदाव रिफ्लेक्टींग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वॉर आनी ह्युमॅनिटी. सो डॉक्टर सदाव जो आसा ह्या लेसनानसून आमी तेजी ह्युमॅनिटी म्हणजे तेजो नेचर पळोवंक शकता की एज अ डॉक्टर तेणी आपलो जो हेल्पींग नेचर जो आसा तो तेणी सोडूंक ना. नाजाल्यार असोय थिंक करूंक शकता आसलो ह्यो अमेरिकन सोल्जर आपूण हेका हांगासरूच हँड ओवर करतलो आसलो मिलिटरी ऑफिसराक. So this story teaches us that humanity transcends boundaries, that ethical values should guide our action even in difficult time. So ह्या स्टोरीन आमकां अशें शिकयलें की कितें डिफिकल्ट टायम्स आसलो जाल्यार आमी हेल्प करपाक, कोणाचोय डिफिकल्ट टायम्स हो आसतात. सो त्या टायमार ताका हेल्प करपाक जाय. आपूण सगळे जे विचार जे नेगेटीव थॉट्स आसले ते आमी कितें करपाक जाय विसरून जे कोणूय सपोज बरो ना जाल्यार ताका हेल्प करपाक जाय. ओके सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द एनिमी. सो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर करात टू युअर फ्रेंड्स. थँक्यू.